वर्सां आयडियल हायस्कूल सर भुरग्यांक स्वता मेहनत करून एक फुडें विलेज गांव असल्या कारणान मेहनत करून फुडें सरपा खातीर शेतीचे भात लागवड करता आमी हांगासर. तशेंच आमच्या किचन गार्डनान पाले भाजी ही लागवड करता आनी गेली 2-3 वर्सां आमी हे रोजांचें उत्पन्न ह्या स्कुलांसून घेतात. आमचे कडेन रिटेलरूय सब्जेक्ट आसा आनी इको सायन्स टिचर आसा, इको क्लबूय आसा. तेंच्या दोगांच्या संगनमतान हे आमी बिचोले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटासून ही रोजांची झाडां हाडली आनी भुरग्यांकूय दिली आनी आमी इस्कॉलान लायलेली आसा. हेचो भरपूर फायदो आमच्या भुरग्यांकूय जाल्लो आसा आनी स्कुलाकूय जाल्लेलो आसा. भुरग्यांक असो फायदो जाला की ह्या फावटी भुरग्यांनी दसऱ्याक जावं दिवाळीक रोजां विकत हाडूंक ना. तेंचीच माळा तेंच्यांनी केल्लेली आसा. तो भुरग्यांक आर्थीकूय फायदो जाल्लो आसा. स्कुलान वेगवेगळे प्रोग्राम जाता, तांकां बुके गेस्टाक दिवचे आसता, फोटोवाक गार्लँड जाय आसता, तो आमी हितूनसरूच हार केल्लेले आसा. तो फायदो जाल्लो आसा. भुरग्यांक इतर रिटेलाचेर सब्जेक्ट जो आसा तेजेय भरपूर ज्ञान ते टिचर दिता हांगासर. एकंदरीत आमचे हो जो उपक्रम घेतलेलो आसा तो भरपूर सक्सेसफूल जाला. आमकां अभिमान दिसता भुरग्यांनी हेचेरूय कार्याक हातभार लायलेलो आसा. टिचर्सांचे इनवॉल्वमेंट्स आसा. आमचे शाळेचे संस्थापक चेअरमॅन हेचो सगळ्या पाठीमागे सगळे आमकां सपोर्ट आसता. ताका लागून हे प्रत्येक कार्यक्रम उपक्रम जे आसा ते आमकां सक्सेसफूल जाता आनी स्कुला खातीर बरें.